मोगाळ बाबा भयणीनो, आज आमकां सृश्टीचेर एक नदर घालूंक आयचो विशय आमकां उस्कायता आनी तो जावन आसा सृश्टीचो सांबाळ करून फुडले पिळगेक राखणदार जावंक बोरवासो दिवया. ह्या दिसांनी कालचोच न्यूज पेपर तर आमी उगटून पळयलो जाल्यार थंयसर आमकां एक रेड हेडींग दिल्लें आसा, एक हेडलायन्स येयल्ली, ब्रिदींग डेंजर. आनी प्रदूशण न्हूच पणज्या पूण पर्वरी बीन इतलें लो जाला AQI की आमकां स्वास घेतात तांकां हें माल पडपाचें. कालचोच न्यूज पेपर न्हय, आयच्या न्यूज पेपराचेर ओपन केल्यार हेंच आमकां पळोवंक मेळटा. आनी लास्ट 20 days 20 दीस हांव दर दिसा न्यूज पेपराचेर पळयतालो आनी कितें पळयता, आमच्यो दर्या वेळो आहात त्यो पिड्यार केल्ले आमकां दिसून येतात. आमची रानां हूंय कातरल्यात तें पेपराचेर येयल्लें दिश्टी पडटा. आनी हूंय टायगर रिजर्व आहा तें काबार करूंक सोदतात तें आमकां दिसून येता. इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन जंयसर करूंक जायना, शेतां पुरयल्यात, ह्यो वस्तू न्ही जाल्यार फाटलीं 20 दीस आमी पेपर उगडून पळोवया, ह्यो वस्तू आमकां दिश्टी पडटले. आनी हें सगळें पयस न्हय, दिल्ली न्हय पोल्युशन आमच्या गोंयांत जाता. हें सगळें डिस्ट्रक्शन हांगा थंयसर न्हय पूण आमच्याच घरा फाटल्यान घरा मुखल्यार हांगासर थंयसर दिश्टी पडटा, थंयसर हें जाता. देखून आयज हो विशय आमकां ताचेर लक्ष घालूंक आपयता. आमी तर जेजूच्या जिविताचेर नदर मारली जाल्यार आमी कितें पळयता, जेजूचें आख्खें जिवीत वॉज कनेक्टेड टू द नेचर. जेजू आख्खें जिवीत आमी पळयलें जाल्यार ताका सैबा सवें सोयरीगत आहा. जेजू जल्मलो एका गोरवाच्या गोट्यान, थंयसर जनवरां आसलीं, सो सोयरीगत जनवरां सवें. त्या उपरांत तो वावरां हातयारां घेवन घोडे कार्पेंटर कसो वावर करतालो आपल्याच्या बापाय बरोबर. सो झाडां पेडां ताचो कनेक्शन आसलें. त्या उपरांत ताचें टॅम्पटेशन एका ओरोण्यांत जालें. जायते फावटी तो दोंगरार मागणें करूंक गेलो. ताचें ट्रान्सफिगुरेशन रुपांतर दोंगरार जालें. जंयसर ताणें शेरमांव दिलो, बागयां दिलीं, गरीब ती सुबागी, तें सगळें ताणें एका दोंगरार दिलें. आनी असले जायते स्वातो दोंगरार जेजू आमकां दिश्टी पडटा. त्या भायर तो शेतां बाटांनी भोंवलो. एका सोनवारा ताचें शीस शेतांतले कोणसां काडून खाताले तेन्ना ताका क्रिटिसायज केलो. सो शेतांतल्यान तो भोंवलो. ताणें पयले आपल्या शिसांक आपयले एके वेळेर ते नुस्तें मारून थंयसर आसले दर्या देगेर, थंयसरले ताणें तांकां आपयले. आनी हे भाशेन आमी ताच्या जिविताचेर नदर मारली. निमाण्या जेवणार पासून ताणें उंडो आनी सोरो हूंयसान येयलो, तो सृश्टीनसान येयलो. सो जेजूचें आख्खें जिवीत मरण देखून खुर्साचें लाकूड हूंयसान येता, सृश्टीनसान येता, थंयसर तो ताणें प्राण सोडला. आनी आख्खें जिवीत जेजूचें आमी पळयता जाल्यार तें सृश्टीक एक खोल संबंद जेजूचो आमकां दिसून येता. देखून हे हाचेंच आमी पळोवया आमच्या संदर्भान, आमच्या गोंयच्या संदर्भान आमी कितें आमकां पळोवंक मेळटा तें हें. जेजू दर्या देगेर चलतालो, आमच्यो दर्या देगो पिड्यार केल्ले दिश्टी पडटात. आमचे जेजू दोंगराचेर भोंवतालो, मागणें करूंक वेतालो, थंयसर आमचे दोंगर कातरून काबार केल्ले आसा. आतां हांव मडगांवसान हांगासर त्या सायडीनसून येतालो. आदीं कुट्टाळे तो दोंगर सामक ग्रीन दिसतालो, आतां तो तांबडो जाल्लो दिसता. आमी मांडवी क्रॉस करता तेन्ना लेफ्टान पळोवया आमचे, आदीं तो ग्रीन दोंगर आसलो, आतां तो तांबडो दिसता. पळोवया मुद्दम नदर मारून हांगा थंयसर आमकां हें जेजू जंयसर भोंवतालो त्यो आमच्या गोंयांत पिड्यार जाल्लें दिश्टी पडटा. ते भायर झाडां पेडां कातरलीं जाल्यार लुकसाण न्हूच झाडांक आनी दोंगरांक, पूण तातूंत रावतात साबार जनवरां आसात, साबार सुकणीं आसात. इकोसिस्टम आमकां दिसता तो जेजू दर्याचेर चल्लो. आमच्यो न्हंयो पळोवया, सारके प्रदुशीत जाल्यात. आमी हें सगळें आमकां
आतांच आमच्याच दोळ्यांनी पळोवंक मेळटा जाल्यार आमकां राखणदार आपयल्यात फुडले पिळगेचे. आमच्या पुर्वजांचेर आमी नदर मारून पळोवया. पुर्वज आपणाक जाय तितलें घेताले, आपणाक कितें गरज आसलें तें घेताले. नुस्तें मारूंक वेताले, नुस्तें आयच्या दिसाचेंच पुरो वो एक दोन दिसाचें पुरो, ते ओदीक मारिनासलें नुस्तें. तेच भाशेन शेतां रोयताले, दोंगरार वचून ते लांकडां हाडटाले. पूण केन्नाच आमी आयकूंक ना डिफॉरेस्टेशन जालां म्हूण. कित्याक दे वर केटरिंग टू देर नीड, नॉट टू देर ग्रीड. सो दे वर टेकिंग केअर ऑफ देर नीड्स, नॉट देर ग्रीड. देखून आतां मनीस हें जाला, ग्रीडी जाला. आमकां जाय तितलेंच आमी घेनात, पूण जाय तें ओदीक घेवंक सोदता मनीस. देखून आमच्या पुर्वजांची देख आमी घेवंक जाय. ताणें आपणाक जाय तितलें घेतलें, उरलोलें फुडले पिळगेक तें सांबाळून दवरलें. आतां आमकां मेळटा तशें आमी हात मारूंक सोदता. आमीच न्हय, आनी दुसऱ्यांकूय आमी इनवायट करता. आमी गोंयकार खातात तें बरें आहा, आमी दुसऱ्यांक इनवायट करून आमचें सगळें हें काबार करूंक सोदता. देखून म्हाका एका रायटराचो उगडास येता, पावलो कोएलो ताचें नांव, आनी ताच्या बुकाचें नांव द विनर स्टँड्स अलोन. अशें तो म्हणटा, हाव कॅन वी बी सो एरगंट? द प्लॅनेट इज, वॉज एंड ऑलवेज विल बी स्ट्रॉंगर दॅन अस. वी कांट डिस्ट्रॉय इट. इफ वी ओवरस्टेप द मार्क, the planet will simply erase us from its surface and carry on its existence. आमी तर पळयलें ह्या आख्या संवसार जायतीं वर्सां, फॉर मिलियन्स ऑफ इयर्स इट हॅज एक्झिस्टेड. पूण कोणाक भिरांत आहा काबार जातली आमी तर ही सृश्टी काबार केली जाल्यार आमकां आनी कांय खबर आसचें ना. कितें खावचें, कितें पियेवचें तें आसचें ना. आमकां आतां उदक आदीं फ्री मेळटालें, आतां उदकाची बाटली आमकां घेवंक पडटा, आनी ती पयशांनी घेवंक पडटा. ह्या उपरांत घोडे वारें आमकां फ्री मेळचें ना, तेंय पयशांनी घेवंक पडटलें. म्हणजे एअर प्युरिफायर बी लावपाक पडटलें घरांत. आनीक दुसऱ्यो वस्तू आहात, जेवण, बरें जेवण बिस्तें मेळचें ना शेतांनी, तें आमकां घोडे विकतें घेवंक पडटलें. आमी नकळो कसलो काळ येतलो, पूण आमी चतूर जावया. कितें आमी करुया? पयले सुवातेर आमी लेट अस बी कॉन्शियस, आमी जागृताय जाय. लेट अस बी अवेर ह्यो वस्तू जातात म्हूण. जायते फावटी आमी दोळे बंद करून आहात, कितें जाता तें जावं म्हूण आमचें जिवीत आमी जियेतात. फर्स्ट लेट अस एक्नॉलेज देर इज समथींग रॉंग. कितें तरी वायट जाता, हे सृश्टीक मार बसता, हें आमी मानून घेवया पयले सुवातेर. दुसरे सुवातेर ओगीच बसचें न्हय. जंयसर जायते प्रोटेस्ट आमकां पळोवंक मेळटात, ह्या दिसांनी चलतात. सृश्टीचेर राड वो आनी कितें जालां, कोळशाचेर राड, नाका तें येवचें आसा गोंयांत ताचेर राड. आमचे ओल्ड गोवाच आमी जाणा कितें जाता तें. आमी घरा लागीं ओगी बसोवंक जायना हें सगळें पळोवन. आमी भायर सरूंक जाय. आमचो प्रवादीक ताळो आमी उबारूंक जाय. सो दुसरे सुवातेर आमी भायर सरुया. गरज तेन्ना आमचो ताळो उबारुया. ओगी रावल्यार कांय जावचें ना. आनी तिसरे सुवातेर आमच्या वद्दान कितें तरी करुया. आमी कितें करूंक जाता? आमच्या घरा लागीं आमी जाणा कितले आर आहात, 3 Rs. रियूज. ओके, आमी आदीं पोतयो उजार करताले आदलो लोक, त्यो परतून उजार करूंक जाताल्यो. तसल्यो आमी प्लास्टीक बॅग्स आहात ते उजार करूंक जाता. ते भायर रिसायकल करूंक जाता. ह्या दिसांनी खूंय आमच्या फिरगोजांनी पासून भोंवतात, पोरणो रोप व्हरून ते रिसायकल करतात. ते भाशेन आमचे लागीं कितें वस्तू आहात त्यो रिसायकल करूंक जातात. प्लास्टीक उणें करूंक जाता. प्लास्टीक हांगा थंयसर वो कितेंय कचरो हांगा थंयसर उडयले परस तो आमी सारको वेस्ट मॅनेजमेंट आहा तांचे लागीं धाडून आनी कितें करून आमी कचरो हांगा थंयसर उडोवचो बंद करूंक जाता. ते भायर फुडले पिळगेक आमी कितें तरी सांबाळून दवरुया. म्हाका एका जाणार मनशाच्या उतरांचो उगडास येता. तो म्हणटा, गॉड
ऑलवेज फॉरगिव्स. देव सदांच बक्षिता. आमी मनशां, वी ह्युमन बिंग्स केन्ना केन्ना बक्षिता. समटायम्स वी फॉरगिव, समटायम्स वी डोंट फॉरगिव. आमी केन्ना दुसऱ्यांक बक्षिता मनीस कशीं, एक एक पावटी बक्षिना. बट नेचर नेवर फॉरगिव्स. ही सृश्टी आमकां केन्नाच बक्षिवपाची ना. देखून आमचें पावल मारतना आमी चतुरायेन मारुया. कित्याक पावसाच्या दिसांनी तुमी बिचीर वो खूंय न्हंयचे देगेर वचून पळोवया. जो कचरो आमी तातूंत उडयतात तो पोत्तून बिचीर दिसती पडटा. वचून पळयात. कित्याक नेचर वील नेवर फॉरगिव अस. एंड इफ वी ओवरस्टेप, इट इज गोइंग टू बी अ डेंजर फॉर आवर ओन एक्झिस्टन्स. सो आमचेच खातीर तरी, आमचे फुडगे पिळगे तरी खातीर तरी आमी हें सगळें सांबाळून दवरुया आनी प्रयत्न करुया. जेजू हे थोड्याच वेळान ह्या आल्तारार येतलो. आख्खें जिवीत जेजूचें सृश्टीक कनेक्टेड आसलेलें. ते भाशेन आमी सृश्टीचो सांबाळ करूंक ह्या मिसांत आमकां देवाची कृपा मागुया.